this is nothing but alternate energy. Electricityचो पावर गोंयान कमी जायत आहा. सरकारान सांगलेलें आहा की पावर आहा, पण म्हाका दिसता डिस्ट्रिब्युशनाक खंय तरी प्रॉब्लम जाता. कोस्टल बेल्टाक बीन आमकां खूब प्रॉब्लम. नॉट ओन्ली इन नॉर्थ, including Panjim and even in South Goa. So alternate पावराचेर लोक वचपाचो आयज प्रयत्न करतात. आयज हो एक सोलर पावर जे एक ऑल्टरनेट पावर आहा तेचेर याके स्कूल गेल्ल्या फॉरेनीच फादर सॅड्रिक प्रोविन्शियल ह्या स्कुलाचो सेंट पिटर्स मातशें तेंची आयज तोखणाय करपाक जाय आनी तांकां शाबासकी दिवपाक जाय की तेंच्यांनी ऑल्टरनेट पावराचेर ते गेल्ले आहा. आनी तशीच मातशें हिंगा खुबशीं स्कुलां आहा न्ही म्हापसान. ते मदेगादूच कितें जाता की पावर वचत रावता न्ही. स्कुल्स, कॉलेजीस, हायर सेकंडरीज, ऑल एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स शूड गो अंडर दीस आनी गव्हर्मेंट हॅज सपोर्टेड 50% सबसिडी ऑन दीस. जो कितें खर्च आयज स्कूल करता ताका विदीन 5-6 months फूल 50% सबसिडी गव्हर्मेंट दिता. आनी म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाची आयज गरज आहा. आय वील पर्सनली हॅव अ मिटींग वीथ ऑल द स्कूल्स ओवर हियर within the vicinity of my Bardes and bring them over here and show this and how it can be utilized for the entire school. आणि म्हाका दिसता बील म्हणटा पळय ते नाच जे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटीचे बील येवंक जाय ते येतले. आनी केन्ना केन्ना जो तर मेंटेनन्साक बंद दवरले त्या दिसा तेंच्यांनी ऑन करपाक जाता लायट याची इलेक्ट्रिसिटीची. सो ऑल्टरनेट पावर that is solar is the need of the hour, especially for all schools, high secondaries, colleges and all other educational institutions. Hotels have already started going on alternate power in the coastal belt because there is load shedding continuously.